दैनिक गोमंतकान सावड्डे वाठाराचे खाशेलपण आणि ग्रामीण विकासाची उदरगत दाखोवपी सावड्डे ग्राम ही या पुस्तकाचे प्रकाशन केले। आदलो खासदार विनय तेंडुलकर हांच्या हस्तुकी या सावड्डे ग्राम पुस्तकाचे प्रकाशन जाले। या वेळार दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हजर आशिल्ले। सावड्डे ग्राम या पुस्तकात थळाव्या वाठाराची आदर्श उदरगत आणि माहिती उपलब्ध आसा। अशे तरेन गोयच्या वेगवेगळ्या गावांचे खाशेलपण आणि सर्वांगीण उदरगतीची माहिती मुखार हाडपा खातीर दैनिक गोमंतकान ग्राम समृद्धी ही खासा पुस्तक उजवाडाक हाडपाचें येवजिला। एग्रीकल्चर गांव जर गोंयांत भितर थोडेच तिगून उरले तातूंत भितर सावड्डे आसा आनी सावड्डे लोकांचे कौतुक इतले खातीर आमी माहिती इतले सगळे उद्योग आमी करताले तरी आसतना तो एक गांवकड सांबाळप गांवा खातीर गांवांत रावप खूब इम्पॉर्टंट। अशे तरेचे कांय गांव गोंयांत आसात जंय लोक रावले त्या गांवची कुळागरी आनी घट केली, गांवची चळवळी, गांवचे साहित्य, गोंयचे समाजकारण, गोंयची संस्कृती या गांवांत म्हाका दिसती पडटा। ताका गोमंतकार पळय जेन्ना ठरयलें की अशे तरेची ग्राम समृद्धी ही संकल्पना आमी घेतली आनी गोंयचे 20 गांव अशे गांव आसचे जे गांव तिगून उरले। गांवाचे कल्चर, गांवांत आशिल्ले उद्योग, रोजगार अशे वेगवेगळे देवळां आसतात, वेगवेगळ्या अंगान त्या गांवाचो एक वेध घेवप, गांवांतल्या लोकांक पळोवपाक लावप आनी ही पुस्तिका गांवांत उपलब्ध जातली। आमची पंचायत, लायब्ररी आनी गोंयांत जितले लायब्ररी आसा थंय घालप। 19 गांव पळय वेंचून काडले ते गांव गोंयचे नदरेन म्हत्वाचे आसात आनी ह्या गांवची नोंद गोंयच्या इतिहासान, गोंयच्या समाजकारान आनी ती उरपाक जाय अशें आमकां दिसता। गोमंतक ह्या वर्तमानपत्राचो कोणाक सांगपाची गरज ना। गोंय तेजे उपरांत 1962 वर्सा गोमंतक सुरू जालो आनी गोमंतक एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पेपर अशें म्हणून आमी पळयतात। आनी परत एकदां गोंयचे गांव म्हळ्यार कितें आनी गांव सांबाळून उरपाक कित्याक जाय हाजो एक कन्सेप्ट घेवन आयला। कन्सेप्टाक तुमी सगळ्यांक तेंको दिवप। प्रत्येक गांवाची एक वैशिश्ट्य आसतात आनी ती वैशिश्ट्यां गांवच्या लोकांक त्या खातीर खबर आसतली, सगळे बाकीच्या लोकांक ती कळची, ती बरे भशेन कळची। ह्या खातीर हो उपक्रम आमी ग्राम समृद्धी हो उपक्रम हांगा आमी हातांत केल्लो आसा। 7 पुस्तकां वाचली, एक पंचायतीची आनीक ह्या तातूंत आमकां विनय बाब तेंडुलकर आनी मोलाचे आदार दिल्लो आसा। पूण अशा उपक्रमांतल्यान गांवचे लोक आनीक कशे जोडचे आनी ते गोमंतका कडेन आनीक कशे ते लागीं येवचे हे दाखोवपाक खातीर आसा। खूब पळयल्या लोक गाडी दवरतात, घोडे दवरतात आनी लोक जमयतात शिवतात त्याग करतात। आमचे विचार हो सावड्डे इतले पंचायतीन पावता दिवन सावड्डे पंचायती आनी लोकां कडेन पावता तरी पळयचे कारण रिवड पंचायती भितर आमची सरपंचाचो नांव रिवड पंचायती ती आयकर रिवड आनी दुसरे म्हणजे तिजे आतां गोवाचे घर सावड्डे पंचायत हे दोनी पंचायती तिजे प्रकाशन जालें आनी खूब बरें दिसलें कारण ही संदी मेळ्ळी आमकां। एक हांव पळयतालो खुबशे एक खंयच्याच तेन्ना म्हायती सगळी म्हाका खबर ना, म्हाजी पयलींची फोटो आसा केन्नाचे म्हणजे तेन्नाचे ज्या वेळाचेर कमळ त्या लोकांक खबर नाशिल्लें आनी धाकटो हय फुल्लेरी कमळा म्हणल्यार भोंवता पूण आमगे तेन्ना स्टुडंट सगळे त्या वेळाचेर अशी परिस्थिती आमी काम केलें। थंयच्यान ती बॉर्डर आशिल्ली आनी पोर्तुगीजाची आनी थंयच्यान ते रोग येताले, ते रोग पोर्तुगीजान ते संदेश पावोवपाचे आसताले पूण ते घेवन हांगून आमचे सावड्डे येताले आनी सावड्डेच्यान मागीर कारवार ते पणजे पावताले। इतले म्हत्वाचे गोवोरमेंट फर्नांडीस भाऊ साहेबाच्या मंत्रिमंडळांत 3 जाण मंत्री आशिल्ले, तातूंत भितर एक सावड्डेचो आशिल्लो फर्नांडीस, एक शेजारचो कुडचडेचो आशिल्लो आनी दुसरो भाऊ साहेब आशिल्लो। इतले व्हडपण ह्या एरियेक आसा। अशे खुबश्यो गजाली आसात। एक सांगेल म्हणून आमचे कडेन ग्रामदैवत आसतात, आमचे कडेन 2 पद्दतीची देवता आसतात। कितें आमी तांकां सात्वीक देवता म्हणटात, थोडी झाडां कडेन देवता म्हणटात। तितून ह्या ही वेगळे पद्दतीची देवता आसा, तितून सगळ्या ती गांवां भोंवतात आनी एक सासायशी आमच्या गांवां आसा, जी सासाय गांवच्या लोकांनी आजून तिगोवन दवरिल्ली आसा।